आजच्या दिसाचे हांव परबी दिता सद्याच्या कमिटीचे कौतुक करता पण तांच्यांनी एक मिशन कसो प्रोजेक्ट घेतलो आनी पूर्ण केलो आनी पूर्ण करता आसतना कितेंच कसर सोडूंक ना कसलीच कमीपण जावपाक दिवंक ना इतले मोठे पयशाचें बर्डन कोणा कडच्यान मदत घेवन आसत पण तें क्वॉलिटी काम पूर्ण करप हें म्हाका दिसता बाय इत सेल्फ इज एन बीग अचिवमेंट आनी त्या खातीर तांकां सगळ्यांक एक शाळेच्या कर्तव्यान तांचें कौतुक घेवंक जाय त्या कौतुकाचो थोडोसो शेपटी फुडें ओडटा हांव तांकां फुडें कितें गव्हर्मेंटाचेर लागलें जाल्यार म्हजे कडेन या हांव जिमखान्याचो मेंबर जावन ना कांय जाणांक मातशें अस्वस्थता आयली तांकां सांगचें पडलें म्हाका एज अ चीफ मिनिस्टर इफ आय एक्सटेंड अ लीज ऑर डू एनी स्पेशल ट्रिटमेंट टू जिमखाना देर शूड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट म्हणजे अजुनूय दोळ्या फुडें चित्र येता ताणें अजून नांवां घेतली बुदी करतलो तो पर्टिक्युलर मॅच पळोवपाक हांवूय आशिल्लो पण ताका खरो लकी म्हणलो कारण हांगा मार्शी लँड आशिल्लें अशें संजीवान सांगलें ताणें ताजे बरोबर एक वाक्य वापरूंक जाय आसलें दीस इज बिफोर CRZ नोटिफिकेशन नाजाल्यार फाल्यां थोडे जाण एनजीटीन धांव मारूंक आसा कांय जाणांक संवय जाल्या कितें बरें करपाक गेलो की पयली गजाल करप म्हणजे वचून ब्लॉक करप ते म्हणजे आमी ज्या जमनीचेर उबी आहा ती मायन आसा रिजेक्ट आहा हांव सदांच म्हणटा जोकिंगली पणजी जिमखाना इज अ रिजेक्ट डंप ऑफ वेळगे मायन तातूंत लोखंड कितलें आहा तें केन्नाच सोदूं नाका नाजाल्यार हांगाय बुराक मारून कोण तरी रातोरात तुमची माती घेवन वचूंक